अशी झाली की आम्ही आम्ही केक बीक मागे खाऊया सुरुवात काही करूया इथे पुढे ॲनिव्हर्सरी मस्त पण प्रायोरिटी आहे आता कोणी प्रायोरिटी इज बाबू थँक्यू सिम्पल सेलिब्रेशन हॅपी ॲनिव्हर्सरी टू यू आज ही सिंपल दिल खुश है बस मजा आहे फेवरेट फूड फेवरेट डेझर्ट आणि कसलं आणि फेवरेट पर्सन व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत ಜನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಂಟೆ ಜಲ್ಲ 9:21 आता जस्ट उठलो होळो जल्ला थंड असेल रात्री बापरे आता कुड 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 जातं लाईक क्लायमेट झाला आय होप अशी असं थोडे दिवस क्लायमेट आणि ताकी मी स्किन आणि पुरा अशी नॉर्मल असं ना जर पुरा थंबड 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 जातं कसं थंड वारतच पड्या गाईस तर आज ही गेले ॲनिव्हर्सरी आज फुल धमाल करची वयस शुभदाल जस्ट आता फोन आयला तिघलगरकडे आपल्याला आता ब्रेकफास्ट करच्या तरी तर आता वचा तिघलगरकडे आणि बाबाला ट्री टाइमपास करी आत हां होतं कसं जस्ट ग्राउंड आयला आणि गार्डन ಅಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ आणि ಪೂರ खेळता असते गार्डन ಅಂತ सन ग्रीनरी जल्ला बड्या भारी चंद फुल तण आणि पुरा आयला दिरबांग करू आणि पुरा मस्त दिवस मागीर गार्डन येत तसं या टायमार हे बडा भारी छंद दिसतं ना ग्रीन ग्रीन त्याची स्टाईल घेतलं आणि बाबा निघालो थोडा वेळ पुढे उठेल आलो आता निघतो आणि हॅपी ॲनिव्हर्सरी कशी लागले मेगल सरप्राईज कसं ये चीज सकाळी ब्रेकफास्ट आहे मग अच्छा तशी आहे आजी ब्रेकफास्ट टाको उडदा पोळो आणि चटणी उपा टाका म्हण तू आज ब्रेकफास्ट बनवू नका आज तू आराम घे तू खात एक बाईट खा हवे तशी यम थँक्यू 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 हां आम्हाला जस्ट कॉल यायला तानी पिनी पिऊन झाला आम्हाला तुम्ही गेल गिरकडे होता खाली तानी पिच्या मात्र येईल तवय भारी बदल तसं ह्यो ऐकताना नाही का निघतो मागे टायमा मागचा साथ येतो मेगल पूत मग भारी बदलतो चालू आदमी थँक्यू 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 तुम्ही उठायलो ॲनिव्हर्सरी बाबू Happy anniversary, Beta. God bless you. थँक्यू Anniversary, God bless you. चलो हांगा तर विषयनी पुरा कोण झालाय हा मात्र मेगल काम करतो तर बाबू मध्ये तू उठयलो अवय हॅपी ॲनिव्हर्सरी म्हणून उठायलेलो पण आम्ही त्या कापसीत करायला असं सगळ्या हॅपी ॲनिव्हर्सरी नका तो नुसतं निघतल्यावर तिथलं हॅपी ॲनिव्हर्सरी आमकां हो हांगा पुरा पायलिंग आणि पुरा अरे बापरे कसं अरे बापरे मातशे वाढ जाऊन गेला ते ऐकून ऐकून ते तर असं धडाम ते आता पाऊस गेलो मुंबईत तो खाली पाऊसच नाही एक वार येतात चंद पाऊस येतात मुंबईचे उद्या एक पडी देऊन मोकळं जातं होय मागीर घडी घडी निंबूच ना होय मागीर ये ना मागीर आयला रस्ता अशी जोर जोर नाही येत नाही मागीर येता गणपती वेळारी हा गणपती वेळा बरोबर आता ये आता ब्रेक घेतलो आता आषाढ स्टार्ट जातलो आणि पळय आषाढान कशी स्टार्ट जाता पळय मगर एक अशें आषाढान तुका उद्दा भरना ते उद्दा केन्ना भरता स्टार्टिंग जेन्ना येतो ना एक वार तेन्ना तो उद्दा भरा येता पुरा मुंबईन तो अशी म्हणता अरे पानी चाहिए रुको मैं दे रहा हूँ दम चप्पर फाड़ के दे रहा हूँ दिल खोल के पाणी देते ना आमगेलांक पळय सकाळ सकाळ झलके मार्केट हांगा आसा फूल झलके विकतल आसा ती सुपर शिंपले पुरो आसता ती शिंपल आसा ताचे मागीर रावस आसा पापलेट आसा चलो ठीक आसा आता घरकडे वचा एकडे दाखवून वचू की तेकडे दाखवून त्यांची कळना चलो हांगा दाखवून वता ना एकडा कबूतर ओ हो 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 पाक करू आमची गेलं तो कबुतर कसं म्हणजे पारवो गांवांत पारवो म्हणची ना कसं की म्हणतात आमची गेल्यान तो गुरबंजी चिमणी ग पारवो दिसता होय पारवो म्हणतात ना ताका कमेंटान बरं सांगा म्हाका कसं सांगतात करून आमची गेल्यान तो कबुतराका कौन ते रस्ता ए बाबू शनबात घेऊ का ना सणबात नाका काय आधी कसं जाणार का सदैव घेतो ना
हो बघू बरं मम्मी शना. विश केलं मम्मी विश केलं ए बाबू मम्मा आईली पडे मम्मा आईली ताका मोड ना दिसान भात घेवच्या गाईस जस्ट आतां हांव आमगेल सोसायटीज मेसेज पळयलें आमगेल बी विंगान तसनो मांकड आयला के आतां गोतना तांणी सांगलें की पुरा खंडी बागिल्यांनी पुरा बंद करच्या खातीर मावशी आयली न्हू ते सांगता आशिल्ले तो गुमांकड आयला की हांव लेगले ते अशी ते फूड आसना सान आसतना आमी मदारी म्हणटात न्हू हिंदींत मदारी म्हणचे तांणी ते मांकडाचे खेळ दाखयत आशिल्ले ना तर ताजे खातीर हांव लेगले की आयली दिसता तर म्हाका सांग वता आशिल्लें बिल्डिंगार रिगला करून खंय ना कोण आयल मंकी गोत ना आता हांव जस्ट तेका देवले बाबू न्हिदलो बाबून नांव नून पुरो जाल्ले सो आतां न्हिदत आसतो ताका न्हीद काडला ताका तर हांव हांगा आमगेल्या घरा लागला एक साईबाबा मंदिर आसा ताजे काल ही रिन्युएशन जावन न्हू पुनर्प्रतिश्ठ जालें म्हळ्यार ओपनिंग जाल्लें आपास सो तें ओपनिंग अटेंड करूंक म्हाका काल वचूं मेळ्ळें काल पालखी उत्सव पुरो आशिल्ले तर आज हांव लेकले बाबू न्हिदला तर वचून एक फाटी देवस्थान पळोवन कांयपण येवया तशी हांव आतां भायर सरल्या सो हे तें देवस्थान भारी चंद बांदला तर सुरवें सान आशिल्लें हांवूय आत्ता फर्स्ट टायम पळयता साहजीक हे पळय चंदस देवस्थान तुकून भायल्यान पळयत कितली व्यू चंदस देवस्थानाचे ते वयर कलश आसा हांगा भारी चंद बनेला देवस्थान आनी हांगा काचेचे एक विंडो केला तातूंत भितर देखून साईबाबा दिसता भायल्यान सो कोणा भायल्यान दर्शन घेता जाल्यार तांणी भायल्यानय घेवयात आत्ता जस्ट ऑनलाइन क्लास केल्या 12:30 क्लास आशिल्ले आनी 3 घंटा वापस क्लास आसा तर आतां लंचाक कसन करची करून आतां आलोचन करता हांव चलो अच्छा लायट हांवें मागीर सांजवाळ पळय आतां मागीर कसन करची करून आतां फटाफट आतां हांगा बँड ऑफ करता बँड चॉप करता चपाती करता बँड सिंधून जाला आतां फटाफट फंड घालता सिंपल आमगेले तेल मागीर ससम आनी आमगेले बेडगी मिरसांग घालून फटाफट फंड घालता आतां बेडगी मिरसांग सरल्या आतां हांव एक ग्रीन चिली घालता हे पळय हांगा पण्ण घाला हे पळय कशी जाल्ला पळय हे स्पायडर वेब जशी जाल्ला पळय हे स्पायडरमॅनान कशी आसता चलो आतां ना स्लो करता गॅस आनी धांकता मीठ आनी पुरो घाला आनी कालयता पीठ आतां कांयच पीठ कालयला फटाफट आतां लाट्टीता आनी चपाती भाजीता फर्स्ट चपाती जाला भाजीत आतां उपकर रेडी सुपर चलो गॅस बंद ढांकता जेव्हा चपाती भाजीता सेकंड चपाती करतस फटाफट आता लंच रेडी करूया सो आता घरकडे आयली बाबू उठायला आणि ताका फीड करून तो आता खेळतो असं निदन या पास मम्मी ताका घेऊन बसले हांव आयल्या किचनान तू जेवणाक सो आता हांगा केला राईस आणि आज घरकडे चण्या कशी आसा सो चण्या कशी केला भाकरी आसा आणि एक पार्सल आहे मागयलेलं पनीर हॉट गार्लिक स्टार्टर आणि हे फ्राईड राईस आता फटाफट जेवून घेता हांगा पळया मम्मी ताका खेळयता आसा हे पळया हांगा पळया आजी आणि नत्तू मद्वेश न्हिदत आशिल्ल्या न्हिदो ट्राय करता आसती ताका न्हिदका रावच्या का सो हांव जेवून घेता तातूंत आतां गाइस लंच रेडी चपाती आणि बँड ऑफ करी चलो आता जेवून घेता घंटी जाले 2:20 ओके गाइस हांव आता भायर सरला क्लासाक आनी घंटी जाले 5:30 म्हाका 5:45 क्लास आसा सांजवाळ पळय हाका सेलिब्रेशन करया पावसाळ्या मी ते रोड आनी मस्त वायट जाला आतां कसून ब्युटिफूल दिसतस पळय ते सनसेट तर क्लास जालें मगेलें आतां हांव घरा कडेन वता सर मगे लास्ट क्लास कॅन्सल जालें म्हाका तावळ ताका च्या पी न्ही म्हाका च्या पिवचें आसा कसं ट्राफीक सांगा गाइस पूरा रोड आनी कशी जाल्ला पळय बापरे हांगा आसता उदक भरता पावसांत ताजे खातीर रोड आनी शी जाला हांगा पळया सनसेट दिसता पळया ब्युटिफूल आशिल्लें तर जस्ट आतां घरा कडेन येयलो तर आतां दूद करता आनी म्हाका भूक लागला तर एक काम आसा हांगा ब्रेड आसा आतां हांगा आसना हांव सँडवीच करता सर तर बटाट हांगा घेतला लायक करून वॉश करून आतां हांव सिजयता आनी सिजोवन मागीर साल काडून ताजी मागीर पळयत कसन कशी करची करून स्लायस करची की मसाला करची की टोस्ट करची की पळय आतां तें आतां डिसायड करता फर्स्ट हांव कस न्हय बॉयल करता बटाट सिजून जाला चॉपिंग पुरो कोन्न जाला मगेलें
तर आता सिंपल हांगा कांय नाही तसं फंड पुरा घालून बटाट पुरा घालून लायक करून मॅश करून एक नंबर भाजी रेडी करूया आणि फटाफट मागीर सँडविच रेडी करूया तवळ दाखोवन हांव वेट करता टायम लागल्यार कांय प्रॉब्लम ना लायक जाता भाजी सिंपल करता म्हणजे फंड घालता म्हळ्यार जिरे कांदो हें मागीर हळद मीठ मागीर जिके मिरसांगी पिट्टी बस तितलेंचे आनी जिरा पावडर नाका आमगेले धनिया पावडर तितलेंचे आनी जाय जाल्यार प्रिय धनिया घालता आमगेले एक नंबर तर बटाट सोलून जाला हांगा दूद आतां दवरला चलो फंड घालचा रेडी करता हांगा मसालानी पुरा रेडी केला बॉयल्ड बटाट घालता आतां लायक करून मॅश करता पण हांव एक्चुअली असं गॅस बंद करून सोडला थोडे हांव फंड घाल्लें हाजी मागीर बंद केल्या आतां हाका लायक करून पुरा लायक करून मॅश करून पुरो मिक्स करता भाजी रेडी सुपर एक नंबर जाला टेस्ट करायला सुपर जाला टेस्टी जाला चलो आता ब्रेड घेता तव हून करता आणि लायक करून टोस्ट करूया फटाफट हाका वयर मसाला घालया हांगा तव आतां हून करचा दवरला लायक करून थोडे बटर लावून लायक करून ताका भाजूया तर हांगा तव लायक करून होऊन जाला आता लायक करून हाका भाजूया चलो उमती करता नेक्स्ट हा लायक करून कडक भाजूया एक नंबर हांगला टोस्टर ना जाल्यार मजा येता तशी पर गायज एक नंबर हांगा भाजी पळया कसन बेस्ट जाला भाजी बद्दोची सुपर जाला चलो आतां वचना कॉफी रेडी करता म्हाका कॉफी जेवका कॉफी रेडी गाइस एक सिप फर्स्ट जेवका चलो मेगेला एक टोस्ट रेडी जाता ट्राय करा ती टाइम पास करचे असल्यार अशी करून खावेत गाइस टोस्ट सँडविच रेडी एक नंबर मस्त क्रिस्पी टोस्ट सँडविच यहाँ पड़ा गाइस सुपर नवा चलो मेगेला तो खावचे टाइम आयला टेस्ट करून पळया आफ्टर 45 minutes of hard work एक नंबर सुपर जाला आणि तो चटणी गिटणी घाला आणि मजा येता सिला बट आता मेगेला टाइम असल्यार या कोण खाया तर हांगा आता रेडी जाला मेगे थोडे काम असेल केल्ले आणि आता वचा शुभ जाते ते वचून आता सेलिब्रेट करूया ती सांगता असेल केक हाडा का पेस्ट्री हाडी तर पेस्ट्री घेवच्या वचा सांगता केक इतलो व्हडतो केक हाडून कोणी खायना ती मागीर त्या नक्का जावक म्हणूची पेस्ट्री घेवन मागीर सेलिब्रेट करूया हांगा पेस्ट्री घेतला चलो आता वचा घरकडे हे आताची स्टाईल घरकडे आज ये पळय ओय पळय तसो तू व्लॉगिंग करतेस बाबू मेगेला ब्लॉग करतेस म्हणा व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आय एम मधुरेश गिरी म्हणा वय म्हण बाबू चुंजू आय एम गणेश गिरीचे आता चेंज करचे आम्ही आय एम मधुरेश गिरी म्हणजे वय व्लॉगान तू आज पळय तसो लायक करून वय वय आता तो कळले कॅमेरा ऑन जाला पौर्णिमा पश्चिम दाखयतली आमकां तोंड आम्ही सांगले आमकां आनी वेळ आसा पौर्णिमाची आमी थोडे दिसांनी दाखयता तिथे सगळेजण निमगी जाती तोंड केन्ना दाखयतले 6 महिने जातच दाखयतले तुमकां ओ वय वे आज ये फुल मजे करतास ताका करतास मम्मी दादीला एनिवर्सरी आसा मन तो एन्जॉय करतास आजी आमगेलो तू वय एन्जॉय करतास वय बाबू वय आताच ना पेस्ट्री हाडला आणि ही लायक करून मुर्ग मसालम ऑर्डर केला हा आज पार्टी तू काय बाबू ओय पार्टी म्हळ्यार कोण नंतच पार्टी रे लेट्स Where's the party tonight? Here's the party tonight, बाबू. ओय पार्टी असो पार्टी करूया डुईंग कशी पार्टी या डान्स मध्ये डान्स करायला डिंगी डिकी डिंग हसलो चलो आता पेट पूजा केक आणि आज पेस्ट्रीची बिकॉज इतले केक हाण पुरा वेस्ट जाता फुकट घडी केक हाडी ह्यो जेन्ना केक खाता तेन्ना आमी केक हाडया होय ह्यो खाली पाप पळयता आनी पुरीजन केक कट करता आनी म्हाका कोणेय दिना म्हण ना बाबू होय नो बाबू सो आज आमी पेस्ट्री कट करता मागीर बट थोड्या वेळा मागीर हांगा मुर्ग मसाला मायला सुपर मुर्ग मसाला कसा
मुर्ग मसाला म्हणा चिकन टिक्का आणि ताजी वयर पुरा ग्रेव्ही चिकन तंदूर हां चिकन तंदूर करेक्ट दी तुका प्लेट आणि भाकरी असं आणि राईस असं शीत लेट द पार्टी बिगिन हे मस्त डिफिकल्ट आहे उकडचं एक नंबर एन्जॉय गाइस आज फुल ते पण आजी डान्स करतो बडा मागीर आमकां अशें जालें की आमी आमगेले केक बीक मागीर खावया सुरवात आनी इतको रोवया इथे पुढे एनिवर्सरी मस्त थोडं प्रायोरिटी आशिल्ली आतां ओनली प्रायोरिटी इज बाबू थँक्यू पेस्ट्री आता फटाफट केक कट करूया एक दुसऱ्या खाऊया सिंपल सेलिब्रेशन खतम एवरी टाइम म्हणजे हे एनिवर्सरी डिफरंट असं एवरी टाइम आम्ही भायर वता ती फोनच्या वता ती डिनरार वता ती सगळे करता ती ह्या फाटी आमगे सगळ्या कशी हॉट एनिवर्सरी गिफ्ट म्हणा आमगेल बाबूस आणि खंयचे गिफ्ट ना यावर्स इज आर ओनली गिफ्ट बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ आर लाईफ तसा केक कट करूया नाजला तो उठेल केक कट करूया अशी खाऊची आहे हे आम्ही ओटो करूया ये फ्रिजा दोन कडक जाल्ले बाई चिकन तुका काय माहिती तुगेल फेवरेट ना चॉकलेट नाही कसं हे ट्रिपल चॉकलेट ते वॉलनट ते लायकस नो नट्स असतात हॅपी एनिवर्सरी टू यू टू हॅपी एनिवर्सरी यूट्यूब एक नंबर आज ही सिंपल एनिवर्सरी हम गेली बस दिल खुश बस मजा आयला फेवरेट फूड फेवरेट डेझर्ट आणि कसं जातो अँड फेवरेट पर्सन हो फेवरेट पर्सन के तू आता सेकंड फेवरेट वही है फर्स्ट फेवरेट मग मध्वेश ना होय 3 महिने पुढे हांव आशिल्लो आता 3 महिना मगरी मध्वेश वा येतं बनता आहे ना गाईस तुम्ही सांगा 3 महिना डिफरन्स इतलो नाही तुम्ही फेवरेट होय थँक्यू बट हांव तुका फर्स्ट फेवरेट ना ते तर ऑलवेज ना काही होता सोणू काही वज्जू की ना तुका नाही ते तू कुकर धाडू नका नाजलो उठयत पळय तो उठला रे तुका अंगाने धोका पडतला ताजी कितें सांगला कुकर पळय हांगाच पळय जावं का म्हणून एक का दोन काम करनाका हांव वता घर कडेन आनी आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमकां परजन आमचे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात काय And don't forget to follow Konkani Couple. Bye guys, good night. बाय गुड नाईट